प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर, वोड 11 ते 13 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 verses 11 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाड विवाद करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचोच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन फारिझेव जेजू कडसून खुणा सोदतात. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां शिकयता कशे भाशेन हे भावार्थी फारिझेव जेजू कडेन पोत्तून पोत्तून येवन खुणा सोदताले, जेजूक प्रश्न विचारताले, जेजू खूब जेजूचो दुमाळो करताले, त्रास करूंक सोदताले. कित्याक भाव भयणीनो, हे फारिझेव जेजूक सोत मानूंक तयार नासले. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू जेन्ना आपली शिकवण दिता इस्रायली प्रजेक, तो प्रवासान करता, तो हांगा थंय वेता. जेजू शिकवण दिल्या उपरांत सदांच लोकांक बरी करतालो, थंयसर मिलाग्री करतालो, थंयसर खुणा दाखयतालो. पूण केन्ना? लोकांक शिकवण दिल्या उपरांत. पूण भाव भयणीनो, फारिझेव हें सगळें पळोवन ते आतां जेजूचेर भावार धरपाक तयार ना. ते फकत खुणा सोदतात. पूण ते येतात जेजू कडेन आनी म्हणटात, आमकां खुणा दाखय, आमकां एक खूण जे तूं मिलाग्री करता आमकां दाखय, कित्याक आमकां जाय तुजें सोत मानूंक, आमकां पळोवंक जाय की कोण तो. आनी भाव भयणीनो, हे फारिझेव जे आसले, हे धर्मशास्त्री जे आसले, हे जे धर्माचे लिडर आसले, हे सोत मानूंक तयार नासले. ते फकत आपूण जें करताले ते आपूण शिकयताले, मोइजाच्या कायद्या प्रमाणे जें तांकां सांगलेलें, जें ते इतलीं वर्सां करीत आसले, ते आपल्या मनान धरून, ते आपल्या काळजान धरून तेच करपाक सोदताले. म्हणटच भाव भयणीनो, जें जेजू शिकयतालो, जें देवाचें उतर शिकयतालो, जें सोत शिकयतालो, तें सोत मानूंक ते तयार नासले. आनी देखून भाव भयणीनो, ते पोत्तून येतात जेजू कडेन, जेजू खुणा सोदतात, जेजू कडच्यान खुणा सोडटात. आनी जेजू कितें म्हणटात? हांव हे पिणकेक खरेपणी खुणा कित्याक दाखयतलो? ही आतांची पिणका एकदम पातकी. ही पिणका खुणा सोदतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां कसलींच खुणा दाखयना, कसलींच खुणा दाखयना. कित्याक भाव भयणीनो, जेजून खुणा दाखयल्ली जाल्यार, एक मेलेल्या मनशाक पुनर्जीवन केल्लो जाल्यार, हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक सोत मानूंक तयार नासले. म्हणून जेजून तांकां खुणा दाखयल्ली जाल्यार, कसले मिलाद तांच्या वजीर केल्ली जाल्यार, ते केन्नाच जेजूक सोत मानूंक तयार नासले. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून चिंतलें, जेजूक देवाची जाणवाय आसली, जेजू देव आसलो, तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयल्लो. पूण तो आतां ह्या फारिझेव आनी धर्मशास्त्र्यांच्या वाटेन ते कितें सांगतात ते करपाक तयार नासलो. कित्याक तांकां जेजूचेर सोत मानूंक कसलीच खोशी नासली, तांकां कसलोच देवाचो मोग नासलो, तांकां जेजूचो मोग नासलो, जेजूक सोत मानूंक तयार नासले. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी हो प्रश्न आमकांच विचारुया. आमी सादी मनशां जाल्यार आमी शिकतोय, आमी देवाचें उतर शिकयता जाल्यार, कोणूय आमी प्रवासान करता जाल्यार, आमी शर्मां सांगता जाल्यार, आमी हो प्रश्न आमी एकामेकाक विचारूंक जाय. खरेपणी हांव जेजूच्या उतराचेर सोत मानता काय? जेजून सांगलां, जीं कोण सोत मानता जीं कामां हांवें केलीं तीं करूंक तीं पावतलीं. म्हणजे जीं कामां जेजून केल्यान ह्या संवसारान, जेन्ना आमी ताजेर सोत मानता,
ती कामां आमी करूंक पावतले तर आमी हो प्रश्न आमकांच विचारुया खरेपणी आमी जेजूचेर बावर दवरता काय आमी कितलो शर्माव दिलो कितलें प्रवासन केलें पूण खरेपणी जे आमी शिकयता ते आमी घडोवन हाडूना जाल्यार बाब भयणीनो आमी फोटींग जाता आमी व्हडले शर्माव दिवन व्हडली शिकवण दिवन आमकां जें उतर सांगता तें आमी करूंक पावना जाल्यार आमकां बावड ना आमी आमकांच फटयता देखून बाब भयणीनो आमकां गरज जेजूचेर बावर दवरका आमकां गरज त्या उतराचेर बावर दवरूंक आमकां गरज तें उतर सत मानून जें जेजून काम केलां तें आमी करूंक आनी जेन्ना आमी तें करूंक पावता तेन्नाच पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर जाता हाजीर आमच्या सगळें जो आसा तो काम करता आनी देवाची महिमा दाखयता आनी तेन्ना लोकांक खुणा मागपाची गरज ना खुणा देव दाखयता कित्याक आमी खरेपणी सत मानता तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाचें उतर जावन आसा देवाची जाणवाय आनी जितलें आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तितलें आमी देवाचें उतर सत मानता जितलें आमी देवाचें उतर सत मानून तें उतर पाळटा तितली आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक पावतले आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले हें जिवीत आमी सदांकाळ जिवोंक हेंच जें जेजून सांगलां आमकां तें करूंक आमी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता